उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. सालेमाचो राय आनी परमोन्नत देवाचो याजक मेल्कीसेदेक अब्रामाक उंडो आनी दाकासोरो हाडून आयलो आनी ताका आशिर्वाद दिवन म्हणालो, परमोन्नत देव सर्गा संवसाराचो रचणार अब्रामाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. सदैव जावन परमोन्नत देव ताणें तुज्या दुस्मनांक तुजे अधीन दिल्यात आनी अब्रामान आपणे स्वाधीन केल्ल्या सर्व वस्तूंचो दांतलो एक वांटो मेल्कीसेदेकाक दिलो. देवाचे उतार हे. सांत पावलान कोरिंथांक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. जे कितें सोम्यालागचें हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां. म्हणजे सोम्या जेजून तो पराधीन जालो ते राती उंडो घेतलो, देवाक अर्घा दिवन तो मोडलो आनी म्हळें, ही म्हजी कूड तुमचे पासो दिवची, हे म्हज्या उगडासाक करा. तेच परी जेवण जातास ताणें काल्स घेतली आनी म्हळें, ही काल्स म्हज्या रक्तान थीर केल्लो नवो सल्लो. जितले पावटी ती तुमी पियेतात तितले पावटी ते म्हज्या उगडासाक करा. कित्याक जितले पावटी तुमी हो उंडो खातात आनी काल्स पियेतात तितले पावटी सोम्याचे मरण तो येसर तुमी परगट करतल्यात. देवाचे उतार हे. सांत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. पूण खबर मेळटस लोकांचो जमो ताची पाट धरून गेलो. जेजून तांकां स्वागत दिलो आनी देवाच्या राज्या विशांत तो तांचे लागीं उलयलो आनी गूण जावची गरज आसलेल्या पिडेस्तांक ताणें गूण केली. तितल्यार सांज जायत आयली. 12 जण धर्मदूत ताचे सरशी येवन म्हणाले, आमी हांगा एकसुरे सुवातेर आसां, देखून लोकां जम्यांक तूं धाडून सोड. भोंवतणीच्या हळ्यांनी आनी भाटांनी वचून जेवण आनी बिडार बी मेळटा जाल्यार ती सोदूं. जेजून तांकां सांगलें, तुमीच तांकां कांय पुणी खावंक दिया. शिसांनी ताका जाप दिली, 5 उंडे आनी 2 मासल्यो शिवाय हेर कांय आमचे लागीं ना. नाजाल्यार आमी वचून ह्या जम्यांक म्हूण कान मोलाक घेजाय जालें. दादलेस सोडून 5000 जातीत म्हूण येत. तवळ जेजून आपल्या शिसांक सांगलें, लोकांक सुमार 50-50च्यो पंक्ती घालून बसया. तांणी तशेंच केलें आनी सकटांक बसयलीं. उपरांत 5 उंडे आनी 2 मासल्यो ताणें हाती घेतल्यो, सर्गाक दिश्ट लावन अर्गां दिली आनी उंडे मोडून लोकांक वांटूंक शिसा लागीं दिले. लोक सकड खावन दादोशी जालो. सडीत उरलेले कुडके एकठांय करतना 12 दालीं जातीत. ते तांणी भरून काडले. देवाचे उतार हे.